नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. पर्रीकर सरकारान जोश होशान मांडिल्ले 19,500 कोटींचे बजेट मांडटनाच 3,000 कोटी शॉर्ट. पोरू परस उणे रिणाची तरतूदय नावाक प्लान 75% शेळेल्यात जमा. प्रुडंट पंचनामो. WRD खात्यात चल्ला भ्रष्टाचार. मंत्री पालयेकार घुसपल्ल्याचो दुबाव. काँग्रेस मागता चीफ इंजिनियराचे सस्पेन्शन. वयतात विजिलन्सात. म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस भलायकीत चडू जाल्ल्यान परत हॉस्पिटलांत एडमीट. कॅन्सराचेर चल्ल्या उपचार. सुत्रां म्हणटा हेल्थ पॅरामिटर्स हालिल्ल्यान ICUत. हजारा वयर लोकप्रतिनिधींनी अजून लोकायुक्ताक दिल्लो ना मालमत्तेचो स्टेटमेंट. डिफॉल्टर लिस्टात झेडपी नगरसेवक पंच सापूच दुर्लक्ष केल्यार अपात्र जावपाची शक्यताय. आनी मंगळारा शिलाँग लाजोंगा आड खेळपाक चर्चिल सल्ले भायर. जैताचे टार्गेट. मुख्यमंत्री पर्रीकारान मोठ्या जोश होशान मांडिल्ले 19,500 कोटींचे बजेट मांडटनाच 3,000 कोटी शॉर्ट. सरकार म्हणटा बजेट पोरू परस 14% मायज. हिशोब करूंक गेल्यार पोरूच्या बजेटाचे सरकारी आंकड्या परस 626 कोटी उणे. नव्या अर्थीक वर्सा 5 कोटींचो भांडवली प्लान चालीक लावंक फक्त 2,282 कोटींचे रिणाची तरतूद. तातले अर्धे रीण चल्ले आदले रीण भरूंक. प्लान 25 ते 30% वयर चालीक लागपाची धडगत दिसना. बजेटाचो प्रुडंट पंचनामो. वर्साचे सुरवातीक मोठ्यो हेडलायनी घेवन पर्रीकर सरकार बजेट मांडटा आनी वर्सा सोंपता म्हणल्यार रेव्हेन्यू आनी कॅपिटल दोनूय प्लान अर्द्या मायज गुटलावन दवरता. फाटलीं 7 वर्सां जालीं हेंच चल्लां. सरकाराचो प्लान एनफोर्समेंट 48 ते 49% वयर वचना. नव्या वर्सा तर परिस्थिती आनीकूच वायट जावपाची आसा. 5,000 कोटीच्या प्लानाचो सरकार 100% एनफोर्समेंट करूंक गेलो जाल्यार सुद्धा 25% वयर प्लान चालीक लागूंक शकना, कारण 3,000 कोटींच्या रिणाची तरतूदच ना. मुख्यमंत्री पर्रीकारान बजेट मांडलां 19,548 कोटींचे. मात हिशोब करूंक गेल्यार 16,497 कोटीच सापडटात. म्हणजे वयल्यान पोरूचे 17,123 कोटीच्या बजेटा परस 626 कोटी शॉर्ट. 3,051 कोटीचो हिशोबूच ना. प्लानाक रिणाची वेवस्था केल्या फक्त 2,282 कोटींची. तातूंतले 1,030 कोटी चल्ले आदले रिणाची मुद्दल भरूंक. म्हणजे 5,000 कोटींतलो सादारण फक्त 1,250 कोटीचो प्लान चालीक लागपाचो. कॅपिटल प्लानाची ही परिस्थिती. आता रेव्हेन्यू सायडीन परिस्थिती वेगळी ना. दर वर्सा अर्थीक वर्स सोंपता म्हणल्यार तिजोरेंत खणखणाट जाता. तसो सरकार खात्याक सरसकट सर्क्युलरां काडून निमाणे 3 म्हयन्यांक बजेटा 20% कापूंक लायता. एके वटेन मंत्री आमदार आपली फायल पास जायना म्हूण फायनान्साच्या नांवान बोळां मारतात. कॉन्ट्रॅक्टर बिलां पडना म्हूण कॉन्त्रात अर्द्यार सोडून चल्ले. थोडे कॉन्त्रात घेवकूच सोदिना. कांय ठरावीक कॉन्ट्रॅक्टर सोडल्यार सरकारी टेंडरांक रिस्पॉन्सूच येना आनी निमाणे खिणाक खात्याची बजेटां लॅप्स जातात. वर्स 2014-15 उपरांत 2018-19 मेरेन दर वर्सा हीच शिलकी परिस्थिती. सरकारी अर्थीक आनी अर्थीक वेवस्थापन पुराय हालिल्ल्याची लक्षणां. हाका कारण कितें तें पळयात. सरकाराची वर्सुकी येणावळ 10,000 कोटी म्हणजे म्हयन्याक सरासरी 850 कोटी म्हऱ्यान. पगार दिसवड्याचेर चल्ले अर्द्या वयर म्हणल्यार 460 कोटी. रिटायर्ड स्टाफांचे पेन्शन ग्रॅच्युटी 92 कोटी म्हणजे 18%. घेतिल्ले रिणाचे व्याज भरूंक चल्ले 114 कोटी म्हणल्यार 13%. पॉप्युलिस्ट स्किमींचेर म्हयन्याक वतात 70 कोटी म्हणजे सादारण 850 कोटींतले 736 कोटी म्हणजे सादारण 85% येणावळ अशीच भायल्या भायर चल्ली. आता सबसिडी आनी नित्याचो मेंटेनन्साचो खर्च काडल्यार नवी कामां करूंक सरकाराच्या हातांत म्हयन्याच्या शेवटाक कितें उरता काय दुबाव. दर म्हयन्याची ही तिजोरीची परिस्थिती आनी फायनान्साची घासाघीस रिझर्व्ह बँकेच्या ओव्हरड्राफ्टांतल्यान कळटा. सरकार दर म्हयन्याक स्टाफाक पगार घालूंक कशें ओव्हरड्राफ्ट काडटा पळयात. वर्स 2013-14 सावन मायनिंग बंदी उपरांत हें गिराण लागलां. अजून सुटना.
दर म्हयन्याक सादारण 100 कोटी म्हणल्यार जवळ 25% पगार सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या ओव्हरड्राफ्टांच्या उदारीन घालता. वर्स 2012-13 सावन वर्सुकी रिणाचो आंकडो अकस्मात दोबरात जाला. सध्या तो वर्साक 1800 ते 2000 कोटीक तेंकला. वर्सां वता तशी रिणावयल्या प्रिन्सिपलांचें वजें वाडटा. आयचे घडयेक घेतिल्ल्या नव्या रिणांतले सादारण अर्द्या वयर रीण आदलो प्रिन्सिपल भरूंक वता. म्हणजे 2000 कोटीचें नवें रीण घेतलें जाल्यार 1000 वयर कोटी आदलो प्रिन्सिपल भरूंक वतले. उरिल्ले 1000 भर कोटींचीच नवी प्लान कामां जावपाची. म्हणजे सध्या दर वर्सा नवें घेतिल्लें अर्दें रीण आदल्या रिणाचो प्रिन्सिपल भरूंक वता. म्हणजे 3000 कोटीची अर्थसंकल्पी तूट जमेक धरल्यार वर्सा प्रमाण अंदूय सरकाराचो प्लान 25% वयर चालीक लागपाची धडगत ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नुव्या मतदारसंघातल्या तळेबांद तळ्याच्या सोबितीकरणाच्या कामात मोठो भ्रष्टाचार. स्कॅम उक्ताडार हाडपी क्वॉलिटी कंट्रोल इंजिनियराची खंय बिडकी कवळ्ळी. WRD खात्याचो चीफ इंजिनियर आनी मंत्री पालयेकार स्कॅमात घुसपल्यात म्हूण काँग्रेसीचो आरोप. मुखेल सचिवान चीफ इंजिनियर आनी पालयेकाराच्या चवकशीचो आदेश दिवचो. काँग्रेस हे प्रकरण विजिलन्सात व्हरपाचें आसा. Desilting and beautification of Toyaban in survey number 76/2 in village panchayat Kalata Nuwe constituency. हे डिसिल्टिंग आणि ब्युटिफिकेशनाचे जे काम चालू असलें विच कम्स अंडर WRD. आता सगळ्यात हातून मजा म्हणल्यार कितें, जेन्ना तो इंजिनियर इन्स्पेक्ट करपाक गेलो क्वॉलिटी कंट्रोलाचो जे काडला सायटीचेर गेलो, ताणें इन्स्पेक्शन केलें, ताणें मटेरियल इन्स्पेक्शन केलें, ताणें सॅम्पल सीज केली थंयच्यान आनी ताणें थोडी ऑब्जर्वेशन्स केली. ऑब्जर्वेशन्स भरपूर आसा, टेक्निकल आसा. ताका तो आपलें बील क्लियर करून घेता, ताका कांय लॉस जायना. सो ते पयशे वांटोवपाक तें काडून सेंटरींग 5 वरांनी दुसरे कडेन मारलें. त्याच बरोबर जी रेंव वापरूंक जाय आसली रिवर सँड ती वापरची हाडून खडयेचो जो पावडर येता डस्ट कॉरिडॉस तो वापरलो वीच इज नॉट सपोज टू बी यूज ओवर देर. त्याच बरोबर सिमेंट तर सारकें नेमसेक आसलें. सिमेंटाचें तें नेग्लिजिबल अमावंटान सिमेंट आसलें आनी जे स्पेसिफिकेशनाची खडी जाय आसली ती सुद्दां खडी सायटीचेर त्या मोमेंटाक प्रेजेंट नासली. जे डिविजनाच्या अंडर हें काम आसलें पर्टिक्युलर आनी ते डिविजनाचो जो इंजिनियर आसलो, जो सुपरवायझींग इंजिनियर आसलो, द इंजिनियर which was supposed to be in charge overseeing the quality and the procedure followed for this work, he becomes the accused in this automatically because he has failed to maintain the quality and the procedure. चीफ इंजिनियराक जेन्ना WRD मिनिस्टरान खंय चीफ इंजिनियराक नोट धाडलो रिटर्न की हे इंजिनियराक ट्रान्सफर कर म्हणून, आनी बेस्ड ऑन दॅट द चीफ इंजिनियर इशूड अ ऑर्डर आनी रिमूव्ड दीस particular AE who had conducted a raid and inspected the site. Ata irony is that J engineer was supposed to overlook this work, who is the accused engineer himself has been brought on the place of the engineer who has been removed. We are strongly demanding suspension of chief engineer of WRD immediately pending the inquiry. Government should immediately initiate action in this matter and an inquiry. Chief secretary, who is also the chief vigilance officer of the state, should take immediate note of this particular demand made by Congress party and initiate a thorough inquiry in this entire episode. Also, the role of the minister of WRD Vinod Palekar has to be investigated for what warranted him to send a note to the CE and get the engineer removed for performing his duties. आता खंय उरलें गोंयकारपण. म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा एके खाजगी हॉस्पिटलांत फाटले 2 सप्तक जाले एडमीट आसा. ताचेर कॅन्सराचेर उपचार चल्ल्यात. किमो उपचार चालू आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयतारा ताची भलायकी बरीच हाल्ली. हेल्थ पॅरामिटर बरेच हालिल्ल्यान ताका ICUत शिफ्ट केला म्हूण लागींची सुत्रां सांगतात. गोंयचे बरेचशे लोकप्रतिनिधी लोकायुक्ताक घडये सिरियसली घेनात. 1000 वयर लोकप्रतिनिधींनी अजून तांच्या मालमत्तेचो स्टेटमेंट लोकायुक्ताक दिल्लो ना. डिफॉल्टरांच्या लिस्टात शेकड्यांनी झेडपी नगरसेवक आनी पंच दिसतात. लिस्टा प्रमाण 2017 सावन ह्या लोकप्रतिनिधींनी लोकायुक्ताक कसलेच डॉक्युमेंट दिल्ले ना. चडूच दुर्लक्ष केल्यार लोकप्रतिनिधी अपात्र थारपाची शक्यताय. कायद्याप्रमाण लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मालमत्तेचो स्टेटमेंट लोकायुक्ताक दिवपाचो आसता. 31 मार्च 2017 सावन ह्या लोकप्रतिनिधींनी मालमत्तेविशीं कसलेच डॉक्युमेंट दिल्ले ना.
हे लिस्ट आतां विधानसभेन दवरला. मुखेल सचिव, पंचायत सचिव, सीओ, सीसीपी आनी जिल्लो पंचायतीच्या ऑफिसरांक लोकायुक्तान पत्रां बरोवन जाली, मात 2019 लागलो तरी तांची जाग माग ना. लिस्टान कोण कोण आसात ते पळयात. 173 पंचायतींतले 925 पंच वांगडी, 12 नगरपालिकेंतले 91 नगरसेवक, सीसीपीचे 9 नगरसेवक, दक्षिण गोंयचे 12 झेडपी, उत्तर गोंयचे 6 झेडपी, एकूण 1044 लोकप्रतिनिधी. आतां लोकायुक्तान हे लिस्ट विधानसभे मुखार दवरला. 2 म्हयन्या भितर जर मालमत्तेचो स्टेटमेंट लोकायुक्ता मुखार दिना जाल्यार तांची नांवां लोकायुक्त खबरापत्रांनी जाहीर करूंक शकता. तितल्यारूय मालमत्तेचो स्टेटमेंट फायल जालो ना जाल्यार लोकप्रतिनिधी अपात्रूय जावंक शकता. जशें की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीन मॅन्डेटरी केला हर एक इलेक्टेड वॉर्ड मेंबराक आपलो एसेट लोकायुक्ता फुड्यान डिस्क्लोज करपा खातीर. जशें की प्रेसाच्या माध्यमांतून म्हाका कळून येयलें की 1000 ते 1500 लोकांनी जे इलेक्टेड वॉर्ड मेंबर आसा तेंच्यांनी आजून आपलो जो एसेट आसा ते लोकायुक्ता कडेन डिस्क्लोज करूंक ना. खरें कायद्याच्या दृश्टीन जर तर पळोवपाक वचत आनी फाल्यां जर तर पंचायत इलेक्शन येत आनी त्या इलेक्शनान जर तर ह्या वॉर्ड मेंबरांनी जर तर डिस्क्लोज करूंक ना आपलो एसेट लोकायुक्ता कडेन जाल्यार इवन तेंच्या अगेन्स्ट कोण तरी कोर्टान वचून तांकां डिस्क्वॉलिफाय करूं शकता. सो अपील करता सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक जेणे कोणी लोकायुक्ता फुड्यान आपलो एसेट जर तर डिक्लेअर करूंक ना जाल्यार बेगीचे बेगीन ताबडतोब करचो. परिस्थिती पळयल्यार बरेचशे लोकप्रतिनिधी घडये लोकायुक्ताक सिरियसली घेनात, मात चडूच जाल्यार प्रकरण अपात्रताये मेरेन पाव येता. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी. प्रियोळात गोविंद गावडेचें काम पळोवन एमजीपी खंय भिल्या. आमच्या फुडाऱ्याची बेठीच बदनामी करची न्ही, पुरावे दाखोवचे म्हूण SC ST OBC संघटनांचे पदाधिकाऱ्यांची मागणी. दुसरे वाटेन गोविंद गावडे विष्णू वाघाचो अवतार म्हूण बीजेपीच्या मायकल लोबोन गोविंदाची तुस्त करून वादाक फण्ण मारला. विधानसभेत विष्णूची उणीव खंय गोविंदान भरून काडली. हांव सांगपाक सोदिता नारायण सावंताक की तो आमगेल्या STचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा तेका तेंची पार्टी भीत दिसता म्हाका पिरयोळांक, कित्याक तेणें दिपक दावळेकार ही पार्टी उडयला आनी आतां दिपक दावळेकार आपल्या गेलो शीव घेवन शिरोड्या धांवला ट्रायबल मिनिस्टर की तेणें एब्यूज केला म्हूण. वेदर दे हॅव एनी प्रूफ MGPन तांचे मिनिस्टराचे सॅकींग मागपाक जाय ना जाल्यार रेजिग्नेशन मागपाक जाय, कित्याक ही इज फेल्ड इन ऑल द डिपार्टमेंट. लास्ट 12 years ते कडेन PWD पोर्टफोलियो आसा. रस्ते पळयात गोंयचे. ढवळीकर पर्टिक्युलरली SC ST पळोवपाची वेगळी नदर आसा तेची. त्याच्या डिपार्टमेंटान जाय ते बॅकलॉग आसा त्याच्या डिपार्टमेंटान पर्टिक्युलर बाकीचे काय सांगना. आनी तुमी अशी क्रिटिसायज करून ह्या समाजा सकाळ उडोवचे न्ही, हे म्हजें मागणें. बीजेपीचो आमदार आनी उपसभापती मायकल लोबो म्हणटा गोविंद गावडे खंय विष्णू वाघाचो अवतार. गोविंद खंय विधानसभेत विष्णूची उणीव भरून काडटा. आमचो इश्ट गोविंद बाब गावडे उगडास येता जेन्ना तो उलयतना ह्या माचयेर ह्या स्टेजीचेर असेंब्लीन आमचो विष्णू वाघ विष्णूचो अवतार तो. सो विष्णूचे जे आमकां कमीपण दिसता असेंब्लीन तेचे गॅप जे आहा ते आमच्या बाब गोविंद गावडेन बोललेले आहा. प्रुडंटा खातीर सावेर डायस आनी तुकाराम मराठे. आय लिगांत मंगळारा चर्चिल ब्रदर्स शिलाँगात खेळपा खातीर शेनवारा राती दाबोळी विमानतळा वेल्यान भायर सरले. प्रुडंटा कडेन उलयतना टायटल कंटेंडर टिमीचो कोच आनी प्लेयरांनी जैताचो संकल्प उक्तायलो. कांय प्लेयरांक दुखापती आसा खऱ्यो, पूण शिलाँग लाजोंगा आड ही मॅच जिखल्यार चर्चिल टॉपार पावतले म्हूण पेत्र गिगूचे टीमीत पुराय जोश आसा. Rice not come with us because today in the practice morning, after the practice he has one fracture in the head, and also Khaled is injured, not come with us. I think we already passed from these results. It was not very bad result because Kashmir is a very good team. But I hope now we must win in Lajong for rest in the fight for the first place. Much game important. Anka part 11 to title race to compete in the title race. It's very important. Fingers crossed. We want to win the championship. I want the main man to score. And I want people to support us like that. We want to have a good competition right now. We want to have a good spirit and
Any changes that it made? ह्या बुलेटिनाक सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.